प्रितीच्या भावान आनी भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू आमकां एक खरो शीस, एक खरो फाटलावदार कसो जावचो ते हे आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान सांगता. एक खरो शीस जातलो जाल्यार आमचें जिवीत कशें आसूंक जाय तें आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान कळोवन येता. पयले सुवातेर जेजू म्हणटा की जिवेशी मारूं नाकात आनी जिवेशी मारीत तो सोबी मुखार गुन्यांवकार जातलो. पूण जेजू म्हणटा हेंच न्हय, पूण आमी आमच्या भावाचेर, आमच्या भावा भयणीचेर राग दवरीत जाल्यार आमच्या जिवितांत दुसऱ्यां पासत नाटकाय वाद विवाद आसत जाल्यार तें देखून आसूं जाल्यार आमी सर्गीच्या राज्यांत भितर सोदची नात. हें आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू आपल्या शिसांक आनी आमकां सगल्यांक सांगता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू आमकां एक भोगसण्याचें जिवीत सारूंक आपयता. भोगसणें आमच्या भावाक आनी भयणीक, भोगसणें आमच्या मदें आनी सगळ्यां मदें आसूंक जाय. तर आमी हे मिसाक येतात, आमी आमचे मागण्या करतात, पूण आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांक बक्षिनात जाल्यार हे मिसाचो, हे मागण्याचो, हे रोजार करतात ताचो आमकां कांयच उपयोग आसचो ना, कांयच फायदो आसचो ना. तर आयच्या मिसांतल्या बलिदानांत आमी मागुया एक भोगसण्याचें, एक उदारपणाचें, एक काल्तिकायेचें जिवीत आमी सारूंक आनी जेजूचो पाटलाव करूंक हे मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया.